प्रकाशनीच्या पुस्तकावेले वाचप। हांवें जुवांवान जिव्या देवाचो शिक्को घेवन दुसरो एक देवदूत उदेंत दिसान येता तो पळयलो। ज्या 4 देवदूतांक संवसाराक आनी सोमदीराक वायट करूंक पदवी दिल्ली आसली, तांकां ताणें व्हडल्यान असो उलो मारलो। आमच्या देवाच्या चाकरांच्या कपालार एक शिक्को आमी मारिसोर तुमी संवसाराक वो सोमदीराक वो झाडांक वायट करूं नाकात। आनी शिक्को मारलोल्यांची संख्या हांवें आयकली। इस्रायलाच्या पुता धुवांच्या सगळ्या कुळांतली 144,000। हें जातोच कोणाच्यानूच मेजू नजो तसली एक बोव व्हड लोकांची उरपोंज हांवें पळयली। सगळ्या देशांचो, कुळांचो, परजांचो आनी भासांचो तो लोक धवी आंगवस्त्रां न्हेसून आनी आपल्या हातांनी ताळयो दवरून शिंवासनां आनी मेंढऱ्या मुखार तो आसलो। 3 व्हडल्यान म्हणटाली, शिंवासनार बसलोल्या आमच्या देवाक आनी तशें मेंढऱ्याक जय। शिंवासनां जाणट्या आनी 4 जिव्या रचना भोंवती आसले ते सगळे देवदूत सोदरे मुखार सोरपोट पडले आनी देवाक नमस्कार करून तांणी म्हणलें, आमेन। वाकाणणी, मोहिमा, जाणविकाय, दिनवासनी, मान, पदवी आनी बोळ आमच्या देवाक सासनांच्या सासनांक आमेन। जाणट्यांतल्या एकल्यान म्हजे कडेन विचारलें, धवे न्हेसल्यान ती कोण आनी खंय तावन ती आयल्यांत? हांवें जबाब दिलो, म्हजे सायबा तूं जाणाय। ताणें म्हाका सांगलें, हो लोक निश्ठूर दुर्माळ्यांतलो सोलामती पावलो। ताणीं आपली आंगवस्त्रां मेंढऱ्याच्या रोगतान धुल्यांत आनी धोवी केल्यांत। देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार। देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी। असली मनशां देवा आमच्या तुजें मूख पळोवंक आशेतात। सर्वेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेतात ती सगळीं। संवसार आनी संवसारांतलो सगळो लोक ताणेंच प्रितूम दर्या वयर मांडल्या। ताणेंच तिका उदका वयर थीर करून दवरल्या। जबाब, असली मनशां देवा आमच्या तुजें मूख पळोवंक आशेतात। सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडूंक मेळत? ताच्या पवित्र ठिकाणांत पांय दवरूंक कोणाक फावो? जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ काळजाचो, जो हलक्या पलक्या वस्तूंक लोबदो ना, तसल्याच मनशाक। जबाब, असली मनशां देवा आमच्या तुजें मूख पळोवंक आशेतात। ताका एकल्याकूच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सोडवणनारा देवाची कृपा। असली मनशां ताका सोदीत सोदीत आसात, तुजें मूख पळोवंक आशेतात, जाकोबाच्या देवा। जबाब, असली मनशां देवा आमच्या तुजें मूख पळोवंक आशेतात। भाग्यवन जुवांवाचे पयले चिटीवेले वाचप। प्रितीच्यानो, पळयात बापान आमचो केदो व्हडलो मोग करून दाखयलो। देवाची भुरगीं आमकां म्हणूंक ताणें फावो केलें, कित्याक आमी खरेंच ताची भुरगीं। ताका ओळखूंक ना देखून संवसार आमकांय ओळखना। म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो, आतांच थावन आमी देवाची भुरगीं, पूण फुडाराक आमी कितें जातल्यो तें आजून पर्यान उगडापें जालें ना। पूण ज्या दिसा तें उगडापें जातलें त्या दिसा आमी ताचे सारकी जातल्यो, कित्याक जसो तो आसा तसोच आमी ताका पळयतल्यो हाची आमकां खात्री आसा। जसो जेजू निबेल शुद्ध तशी ताचेर हो बरवंसो दवरून आसात
ती सगळीं आपुणूय निर्मळपणान जियेतात. देवाचें उतर हें, देवाचे बोट उपकार. Soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora. कोश्टोतल्यानो तुमी, बार बोडतल्यानो तुमी, म्हजी शियांत सगलीं. हांव एकलोच सगल्यांक तुमकां शांती समाधान दिता. Soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. लोकांच्यो उटपोंची पळयून जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसलो आनी ताची शीस ताचे सोरशें आयलें. तेन्ना तांचे कडेन उलोवन अशें तो शिकोवंक लागलो. खुशे मनान गरीब ती सुभागी, सुर्गीचें राज तांचें. शांत ती सुभागी, प्रितूम तांचें दायज. रुडोन करतात ती सुभागी, देव तांकां बुजवण दितलो. प्रमाणीकपणाक तानेतात आनी भुकेतात ती सुभागी, देव तांकां दादोशी करतलो. दयाळ ती सुभागी, देव तांची दया करतलो. काळजान नितळ ती सुभागी, ती देवाक पळयतली. सवस्थाय करतात ती सुभागी, देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. प्रमाणीकपणा खातीर दुमाळो सोंसतात ती सुभागी, सुर्गीचें राज तांचें. म्हजे खातीर तुमकां अपमान दीत, तुमकां दुमाळो दितीत आनी सगळ्या जिन्साचें वायट तुमचे आड उलयतीत, तेन्ना तुमी सुभागी, खुशाल आनी संतोश भरीत जायात. सर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ सगळ्या सांता भक्तांची परब आमी आयज समोर उमता. पयल्या क्रिस्तांवाची सुरवातेक जायत्या मातेरींची आनी बागीवनपणी जियेल्ल्या दादल्या अस्तोऱ्यांची परब समारंभूंक सुरू केलें. जांची नांवां नोंद जावंक नासलीं देखून तांचो व्यक्तीक उगडास करूंक मेळनासलो. पावलून फिलिपेंतल्या क्रिस्तांवांक देखीवन सांताची देख घेवंक शिकयलें. न्हय आपणा पासत बगर हेरांचे बरेपणा पासत. सदां न्हय जाल्यार आयचे दिसा तरी सगल्यांचो जीं आमची मोदलीं सुभागी जाल्यांत तांचो उगडास करूंक जाय. पयल्या वाचपांत आयकलां तशें मेंढऱ्याचे रोगतांत आपले कपडे धुवन काडले. आमचे बातिस्मा वरवीं जेजूचो आत्मो आमचे भितर रावता म्हूण आमकां तांचे देखीन चलूंक आपयल्यात. खरें म्हणल्यार बातिस्मा वरवीं दुसऱ्या वाचप सांगता तशें आमी देवाची भुरगीं म्हणूंक शकता. आज आमकां सांगतात की जेन्ना आमी आनी हेरां पुण्यताय परस उणें जातात तेन्ना आमकां खोलायेन पवित्रतायेची संदी मेळटा आनी देवाचें राज खरेंच दिसतलें.